काल ताणी उलयतना सांगलें की तुमी दिल्ली वचपाचो फोटो घालो आनी ताजे उपरांत कितें तरी जादू जालो म्हण. आज तुमी सांगतात की आमी दिल्ली गेलेच ना म्हणून. हें कितें नाटक तुमगेलें? जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय गेमी करता म्हणून आनी आपणाक ओवर स्मार्ट समजता तेन्ना आमी चिंतलें की आमी एक प्रँक करपाचो हेका लागून. जेन्ना आमी फोटो घातलो तो ऑगस्टान गेल्ल्याचो फोटो तो फोटो जेन्ना आमी घातलो तेन्ना आमी युरीक फोन मारून हांवें डायरेक्ट सांगलो असो असो फोटो पोस्ट केला, आमी खंय वचना म्हणून. त्या दिसा हांव रातचो आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ZP कॅन्डिडेटाचे बर्थडे सेलिब्रेशन तेच्या घरा गेल्ले, दुसरे दिसा डोर टू डोराक गेला सकाळीं. ते दोनूय फोटो आमी दाखयल्ले आसा. जर हो आमकां पिशान काडपाक शकता जाल्यार आमी एका पिशान काडपाक शकता. आनी आमकां खबर आसली हो दिल्लीचेच रडगाणे हो घातलो आनी तेच तो घालो आनी तो फेल जालो. तेणे ते दिल्ली म्हणून जे सगळें नाटक जशें लोकसभा इलेक्शनाक केल्लें तेंच तशेंच आतां तेणी हांगा करपाक तेणी ट्राय केली. पूण आमकांय दाखोवपाक जाय आसलें की तूं स्वताक चाणक्य समजात पूण 1.5%चीच तुजी पार्टी आसा आनी सिंगल MLAचेर आसा. आमी नवीन पार्टी जावन 10% आमचो एक MLA आसा. मनोज बाब टॉक्स बिक्स चालू आसतना प्रँक्स आनी कसली प्रँक करचें पडटा. कित्याक जेन्ना आमचेर विश्वासघात जाता नाल्यार फाटल्यान आमचे गेमी जाता आनी आमी जेन्ना पयशे नासतना ही पार्टी उबी केल्या, सॅक्रिफायजांचेर बहुजन समाजाचे चडशे भुरगे येवन ही पार्टी वयर काडटा, जाल्यार हो जर आमचेर विश्वासघात करपाचो आनी आमकां काबार करपाचें जर षडयंत्र करूं शकता जाल्यार हेचेर एक बारीक प्रँक तो बनता.